गोंयांत जाल्ल्या नॅशनल गेम्सांतल्या प्लेयरांक ट्रिटमेंट दिवपाक जीएमसीत खासा वॉर्ड केल्लो. 151 प्लेयरांनी थंय ट्रिटमेंट घेतला. 6 जाणांचे ऑपरेशन जाले. तशेंच 3 ऑफिसरांकूय ट्रिटमेंट दिला. गोंयच्या डॉक्टरांनी गुजरातात स्पेशल ट्रेनिंग घेतिल्ली. 37 नॅशनल गेम्स गोंयांत जाले आनी ह्या गेमीन गोंयाक टोटल 92 मेडल्स मेळ्ळे. ऑल ओव्हर इंडियन्सून जेन्ना एथलीट जाता तेन्ना तेंचे एकोमोडेशनची गजाल आसता तेन्ना चड इम्पॉर्टंट आसता ते हेल्थाची. नॅशनल गेम्सा खातीर हेल्थाचो जो सेटअप आसलो तो जीएमसीन आसलो आनी सद्या आमच्या वांगडा आसा जीएमसीचे सुप्रिटेंडंट डॉक्टर राजेश पाटील. तेंच्या कडसून जाणून घेवया की नॅशनल गेम्सा खातीर जीएमसीचो कसो एक एक्सपिरियन्स आसा आनी ओवरऑल एक डेटा पळोवया कसो आसलो तो. डॉक्टर कसो आसलो नॅशनल गेम्सा खातीर दोतोरांचो एक्सपिरियन्स, जीएमसीचो सेटअप कसो आसलो, कितें सांगू शकता? नॅशनल गेम्स जेन्ना डिक्लेअर जाली तेन्ना आमची तयारी बरोबर 1 म्हयनो पयलींच सुरू जाल्ली आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमी एक स्पेशल एमर्जन्सी रूम म्हणजे फक्त एथलीट्सांक लागूनच एक एमर्जन्सी रूम तयार केलो आनी त्या एमर्जन्सी रुमान आमी सगळ्यो वेवस्था केल्यो म्हणजे ऑलमोस्ट एवरीथींग एवेलेबल इन अ सिंगल रूम. तशेंच रावंड द क्लॉक डॉक्टर्स दवरले. बट द सिक्रेट फॉर द सक्सेस ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट म्हणटा ती एक फॉर्मेशन ऑफ ए स्पोर्ट्स मेडिसीन टीम तयार केली आनी ह्या स्पोर्ट्स मेडिसीन टीम अंडर द गायडन्स ऑफ आवर डीन म्हणजे आनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स मागीर न्यूरोसर्जरी, फिजिओथेरपी, ऑल दीस पीपल टुगेदर, जनरल सर्जरी, हांकां सगळ्यांक मेळून एक स्पोर्ट्स मेडिसीन टीम तयार करून दोतोर आमी रावंड द क्लॉक हांगा दवरिल्ले. म्हणजे हे दोतोर न्हय फॉर दॅट डे आनी खंयचीच ड्युटी करनाशिल्ले. दे वर कम्प्लिटली डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स इंजरीज ऑफ नॅशनल गेम्स. टोटल कितले अशे डॉक्टर आसले हेजे खातीर? रावंड द क्लॉक ड्युटीक फॉर अबाउट 10 days 10 days न्हय ते 25 ते 9 म्हळ्यार एंटायर ड्युरेशन ऑफ नॅशनल गेम्स जवळ जवळ 20 ते 21 दोतोर रावंड द क्लॉक काम करताले. हांच्या बरोबर फिजिओथेरपिस्टूय आसताले आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमचे पब्लीक रिलेशन ऑफिसर्स. आमी एक पब्लीक रिलेशन ऑफिसर फक्त नॅशनल गेम्स खातीरूच दवरिल्लो. केन्नाय आमकां फोन आयलो म्हणटा खंयच्याय स्टेडियमांतल्यान 27 कडेन गेम्स चलताल्यो, तातूंत थोड्या जाग्यांनी कितें आशिल्लें की हाय इम्पॅक्ट गेम्स आशिल्ल्यो. सो ह्या वेळा ज्या वेळा आमकां फोन कॉल्स येताले स्टेडियमांतल्यान तेन्ना आमचो PRO थंय भायर उबो आसतालो टू रिसीव द पेशंट एंड डायरेक्टली एस्कॉर्ट हिम टू द एमर्जन्सी रूम. And emergency room was a dedicated doctor and a nurse. So that way what happened, there was no time delay at all. त्याच बरोबर आमी आमचे प्रायवेट रूम्स जे पळय आसात न्हय ते 6 प्रायवेट रूम्स कंप्लीट नॅशनल गेम्स खातीरूच डेडिकेट केले. म्हणटकच खंयचोय पेशंट तर आयलो एमर्जन्सी रुमान ताका ऑन प्रायोरिटी बेजीस आमी CT स्कॅन, अल्ट्रासावंड, ब्लड टेस्ट करताले आनी इमिजिएटली ताका एडमिशन करताले. एडमिशन वॉज डन इन द प्रायवेट रूम्स आनी हाच्या बरोबर 2 ऑपरेशन थिएटर्स रावंड द क्लॉक इयरमार्क केल्ल्यो आनी ह्या सगळ्या पेशंटांक खुबशे पेशंट अंडरवेंट सर्जरी ऑल्सो. सो तांकां खंयच डिले जालो ना. हाका लागून तांची रिकवरी सामकी बरी जाली एंड मोस्ट ऑफ द पेशंट्स वर डिस्चार्ज विथ द डे ऑफ से 3 to 4 days एवरीबडी वॉज डिस्चार्ज हेल्दी. डॉक्टर कितले अशे टोटल पेशंट्स आसले, टोटल येतले कितले मेजर अशे पेशंट तुमकां पळोवपाक मेळ्ळे, मेजर सर्जरी फॉर एथलीट्स अरावंड 151 एथलीट्स आमच्या एमर्जन्सी रुमान आयिल्ले. तातूंतले जवळ जवळ आमी 21 एथलीट्सांक एडमीट केले आनी 21 एथलीट्सां मदीं अरावंड 6 इंजुरीज खूब सिरियस आशिल्ल्यो. तांचे फ्रॅक्चर्स जाल्ले, तांकां आमी एमर्जन्सी ऑपरेशन करून तांकां 2-3 दिसांनी आमी डिस्चार्ज सुद्दां केले. ताज्या बरोबर एथलीट्सांच्या बरोबर तांचे ऑफिशल्सूय आशिल्ले. 2-3 ऑफिशल्सांक एक्यूट चेस्ट पेन सुद्दां जाल्लो. तांकां आमी मेडिसीन कॉर्नरी केअर युनिटान एडमीट करून तांकां मागीर 2 दिसांनी तांचो सगळो वेवस्थीत ट्रिटमेंट करून तांकां आमी डिस्चार्ज केले. जेन्ना आमी मेळ्ळे फर्स्ट टायम तुमकां तेन्ना तुमी सांगलें रग्बीचो एक प्लेयर इंजर्ड एक जालो. तशेंच आजून खंयचे इंजर्ड प्लेयर अशे आसले? हय म्हणजे रग्बीचो प्लेयर जो आयिल्लो ताका फ्रॅक्चर जाल्ले, इमिजिएटली ताजें ऑपरेशनूय जालें. ताज्याच भशेन आनी आमकां 4 पेशंट आयिल्ले एंड दीज पेशंट्स वर फ्रॉम हाय इम्पॅक्ट इंजरीज म्हणजे हाय इम्पॅक्ट बॉडी कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्स असतात न्हय. इन दोज स्पोर्ट्स हे अशे फ्रॅक्चर्स इज नोन टू हॅपन. सो वी वर मेंटली प्रिपेर्ड एंड म्हणजे वी वर क्वायट प्रिपेर्ड टू डील विथ दीस केसीस. चडशे खंयचे प्लेयर आसले, मीन खंयच्या सॅक्शनाचे प्लेयर्स अशे आसले? सेक्शन इन डिपार्टमेंट म्हणटा तो डिपार्टमेंट म्हळ्यार डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स बिकॉज ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ फ्रॅक्चर्स तांचेच कडेन वता. पूण ताज्या बरोबर आमकां एक स्कल फ्रॅक्चर सुद्दां आयिल्लो
that was treated by the neurosurgeons, आणि rest of the chest pains were there which were treated by the physicians. But remaining all the 130 odd patients who came like a casualty, आणि तांकां आमी थंयच्या थंय सगळे ट्रिटमेंट दिताले, तांकां बँडेजीस करताले, वीज टू गिव देम स्प्लिंट्स एंड देन वीज टू डिस्चार्ज देम इमिजिएटली. आनी तितलेंच न्हय तर तांकां आमी अशी वेवस्था केल्ली की रातचे तर कोण एथलीट येत आनी तांकां एडमिशनाची तर गरज ना, तर तांकां आमी व्हेहिकली दवरिल्ली की हांगाच्यान आमी तांकां तांच्या हॉटेलान खंय खंय पळय तांकां एकोमोडेट केल्लें न्हय, थंय थंय तांकां आमी व्हरून पावयताले सुद्दां. जेन्ना एथलीटची गजाल येता तेन्ना मेन आसता की मिन्स ते एथलीट्स आसा आनी तांकां बेगींतल्या बेगीन रिकवर करपाक जाय, कित्याक ते फुडली गेम्स तेंची आसता. सो कशें कितें डिफिकल्ट आसल्यार कशें मॅनेज केलें ते गजाली? हय, आतां प्रत्येक एथलीटाक एकच एप्रिहेन्शन आसतालें, एन्झायटी आसताली की आपूण परत स्टेडियमार कितले बेगीन पावूंक शकता. हाका लागून आमी आमचो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिओथेरपी आसा तांकां आमी पयलींच्यानूच इनवॉल्व केल्ले. म्हणजे पेशंट एमर्जन्सी रुमान येना फुडें फिजिओथेरपिस्ट यूज टू कम एंड फ्रॉम देर ऑन जी पळय फिजिओथेरपी लागताली, प्रॉपर स्प्लिंटींग लागतालें आनी तांकां एडवायस लागतालो, तो सगळो थंयच्यानूच सुरू जातालो. म्हणजे पेशंट वूड स्टार्ट गेटींग द ट्रिटमेंट रायट इन द एमर्जन्सी रूम. ताजे बरोबर आमी आमची फूड फेसिलिटी, सोलेक्सो फेसिलिटी आशिल्ली, तांकां वॉट एवर न्युट्रिशियस प्रोटीन बेस्ड जो पळय डायट जाय न्हय ते आमकां व्हेरी गूड सपोर्ट वी गॉट फ्रॉम सोलेक्सो. सो तांचे ओवरऑल न्युट्रिशनल सपोर्ट, तांची फिजिओथेरपी अलॉंग वीथ दॅट आवर मेडिकल सपोर्ट, ऑल दीस थिंग रियली हेल्प देम फॉर द व्हेरी फास्ट रिकवरी. आमचे 2 एथलीट्स मेडल घेवपाक मागीर तशेंच ऑपरेट करून दुसऱ्या दिसा एथलीट्स मेडल घेवपाक स्टेडियमार परत सुद्दां गेले. So that also we allowed because we were quite sure that nothing will happen, wrong will happen to them. असले नॅशनल गेम्सा भशेन मागीर जर गोंयान इव्हेंट जाले, GMC कशें कितें रेडी आसली, आतां ओवरऑल एक एक्सपिरियन्सूय मेळ्ळा, सो कितें सांगूंक शकता? हय, आमकां न्हय पयलीं लुझोफोनिया गेम्साचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो. सो ऑन दॅट बेजीस ह्या वेळा आमी भरपूर डेवलप केला आनी प्लस आनी हाची तयारी कितें केल्ली, आमी 1 म्हयनो पयलीं तयारी केल्ली. सो आमी जी पळय गेम्स गुजरात जाल्ली, लास्ट इयर गुजरात जाल्ली, थंयचे मेडिकल ऑफिसर्स आसतात तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट केलो. तांचे कडच्यान आमी एक सॉर्ट ऑफ कसले पेशंट थंय जाले, कितले पेशंट इंज्युअर्ड जाले, वॉट वर द कॉमन इंजुरीज एंड हाव वर दे डेल्ट वीथ, वीच वर द हॉस्पिटल्स. पूण आमी तुमकां एक सांगूंक सोदता की गुजरात सुद्दां जालें त्या वेळार खुबशे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स वर इनवॉल्ड इन मॅनेजिंग द केसीस. गोवा इज वन स्टेट वेर गोवा मेडिकल कॉलेज, एपेक्स हॉस्पिटल ऑफ गोवा, which is the government hospital, has done a wonderful job, and most of the injuries, I'm not aware whether any injuries have gone to other hospitals, but whatever has come to Goa Medical College has been dealt excellently. And all the athletes were very happy. Some of the athletes even commented saying that means such a facility in a government hospital is unseen. These athletes were from other part of the country, so they were saying that such facilities were really good for any sports person to have. सर डॉक्टर चडशे असले, बाकीचे डॉक्टर जे असले GMCचे असल्यावर प्रायवेट हॉस्पिटल डॉक्टर केन्ना तुमकां आपोवचे पडले तुझ्या गजाली खातीर? ना. We are having the best doctors as far as any injury is concerned. ताका लागून our dean constituted this sports medicine team. Sports medicine is a very specialized branch as far as sports injuries is concerned. Other injuries and managed by sports medicine team, because here हांगा कितें जाता न्हय की orthopedic surgeons, neurosurgeons, they work in coordination. So any injury is assessed by different doctors from different departments, and collectively the decision, the standard operating procedures astani, collectively these decisions are taken, and everything is done to have a very quick recovery. See, in today's world everything is quick recovery after surgery. Normally we are atami paytat ki it is a day care surgery. So on similar lines, prolonged admissions, all these things are things of the past. At the latest is what we see is how fast we can recover a person with minimal injury and best functional outcome. So this was our goal right from day one. Until the last day, we were very happy that we could actually serve our athletes from all over the country to the best of our ability. थँक्यू सो मच डॉक्टर, तुम्ही बिजी शेड्यूल असून आमकां टायम दिलो आनी तुमी सांगले भशेन फुडले जर अजून एक गेम जाले तेन्ना GMC रेडी आसतली हे तुमच्या कडचे जाणून बरें दिसलें. तर हे असले डॉक्टर राजेश पाटील मीन्स तेंच्यांनी सांगलें की GMC नॅशनल गेम्सा खातीर कशी रेडी आसली आनी कशें तेंच्यांनी आयिल्ले प्लेयर्स जे इंजर्ड प्लेयर्स जे आयले तांकां कशें कितें ट्रिटमेंट दिली. स्टुडंटा खातीर साहिल बांद्रेकर वांगडा हांव चेतन गावस.